राजधानीन वचात थंय पार्किंगचो त्रास, रस्त्यार उभे केल्ले गाडयो आणि त्या लागून जाता ती वाहतूक कोंडी ह्या समस्येचेर पणजेकार सामके बेजारल्यात. अशा परिस्थितीन हो गोंधळ आनीक वाडो जायना म्हूण गोंय सरकारान एक व्हडलो निर्णय घेतला. राजधानीन दिसान दीस वाडपी वाहतूक कोंडी आडोवपा खातीर शारांतल्या साद्या पार्किंग जाग्यां भितर आतां टॅक्सी पार्किंगांक बंदी घालतले. उत्तर गोंयचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव हांचो हो आदेश. पणजेन मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये जा आसता, ह्या खातीर पार्किंगची स्थिती गंभीर जाता म्हण हो निर्णय. ह्या फुडें ट्युरिस्ट टॅक्सी फकत थारायल्ल्या जाग्यारूच पार्क करपा मेळटले. तशेंच प्रवासी चडटाना किंवा उतरताना टॅक्सी चालकांक 3 मिनटां परस जास्त वेळ रावपाक मनाई आसा. ह्या निर्णयाचे काटेकोर पालन जावचें म्हूण जाय ती सूचना सायनबोर्डसान दितले. तुम्ही पळयतात GNH.